कोरोना व्हायरसाचो दुबाव आशिल्लो चायनाचो पर्यटक गोमेकोत एडमिट, घशात दुखता म्हूण घेवंक लागला उपचार, पुणे लॅबोरेटरीत धाडून दिला सॅम्पल. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत वगडावपाक लागला पर्रीकाराची तत्वां, वास्कोच्या बारवाल्यांनी केला आरोप. दाबोळी विमानतळावेली दारूबंदी फाटी घेवपाचो चल्ला यत्न, गोंयभरच्या व्यावसायिकांचेर जातलो परिणाम. बेकायदेशीर पर्यटकांच्या विरोधात मंत्री मायकलान परतून एकदा काढलो आवाज. पासपोर्टात फारफेर करून बेकायदेशीरपणान रावतात भारतात, तांच्या विरोधात खर कायद्याची उक्तायली गरज. गोंयात 100% जातली वीज पुरवण, रान वाठारांतल्या 93 घरांक सोलर विजेची दिली मान्यताय, वीज मंत्री निलेश काब्रालान केल्या घोषणा. येवकार, हांव शिवेंद्र तारी. पळयात खबरो विस्तारान. कोरोना व्हायरसाची लागण जाल्ल्याचो दुबाव आशिल्लो एक चायनीज पर्यटक गोमेकोत एडमिट जाला. घशांत दुखता म्हण ताची कागाळ आसली. पुणेचे लॅबोरेटरीत ताचे सॅम्पल धाडून दिला. पूण भारतात अजून मेरेन एक्कय कोरोना व्हायरसाची केस सापडूंक नाशिल्ल्यान लोकांनी भिवपाची गरज ना अशें सरकारान आवाहन केलां. भलायकी सचिव संजय कुमार सांगता ते प्रमाण दुबावित प्रवासी वुहान शारापासून 750 किलोमीटर पयस रावता, जंय लोक कोरोना व्हायरसाक लागून मरतात. आदी हो प्रवासी दिल्ली आयलो आणि थंयसावन तो 7 दिसां सावन गोंय रावता. We got one suspect case today, and that patient has been admitted in the GMC, and his sample has been sent to the Pune lab. Whenever the report will come, we will share with you. Till now in India, many states have reported that few suspected cases, but of all the samples sent to Pune lab for testing, none of them has come as positive. In India, there are reports which have a direct flight from China. There they have already put thermal scanner. Then there are tier 2 airports where then there is a further connecting flights. Goa is not coming into both the list. Still, as a precautionary measure, we have requested the Ministry of Civil Aviation to provide thermal scanner at our airport also. This has a symptoms exactly like common cold, but it is more severe type of common cold where you will have difficulty in breathing, and there will be this gets into pneumonia very quickly, whereas common cold will not get into pneumonia. So most of these patients are breathless, they have palpitations, headache. At the same time, their kidneys also get affected, organ failures. As per WHO statistics which I saw, 53 people have been discharged after they got into full-blown disease of this coronavirus. पणजेच्यान आमचो खबराकार यशवंत परब. मनोहर पर्रीकाराच्या तत्वांपासून मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत पयस जायत चल्ला. मुख्यमंत्र्याचेर सध्या आरोप जावंक लागला. एके वटेन मुख्यमंत्री दाबोळी विमानतळाचेर सोऱ्याचेर बंदी आशिल्ल्याचे सांगता, जाल्यार दुसऱ्या वटेन थंय सोरो पिवपाक परवानगी दिता. वास्कोच्या एका बारवाल्यान केल्लो हो आरोप. वास्कोचे बारवाले म्हणटात ते प्रमाण 2012 तसो एकदा यज्ञ जाल्लो. ते उपरांत तेन्नाचो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान फकत बारवाल्यांची लायसनाच रद्द केली नात, जाल्यार दाबोळी विमानतळाच्या वाठारात सोरो पिवपाकय बंदी केल्ली. पूण स्वताक पर्रीकाराचो वारस म्हणून घेवपी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान विमानतळार बार्रांची परवानगी दिवन दाबोळी विमानतळाचेर सोरो पिवप्यांक मेकळे रान सोडला अशें तेंचें म्हणणें. हाचो वास्को सयत हेर वाठारांतल्या बार वेवसायिकांचेर परिणाम जातलो असोय दावो ते करतात. पळयात. Vasco will be more affected. That is a different issue. But like places like Kandoli, Kalangut, where tourists go, those wine shops also, they also sell alcohol to them. So now in future they won't buy alcohol from them. They'll bring whilst coming from the airport itself. Take back. And then they'll take it back also. See, I'm a brief about the liquor shop coming at the airport. And now we all so Vasco have come together to protest against the shop coming up at the airport. So when they come to Goa, they'll come to the airport. They'll pick the bottles from the airport, and that way we will lose our business. Even whilst leaving Goa, when they're going out, they will pick up the bottles from the airport and go. So, and we won't get that business. Well, I think a wine shop 10 years back, there was a wine shop over there.
And then we had approached Honorable CM, ex-CM Manohar Parrikar, and told him about it. And then under the clause of a prohibited area, the license was cancelled. But now this party has come up again and he wants to put a wine shop over there. But I don't know how he can put it over. Since it is a prohibited area, the license should not be given to him. He has applied for a license and the file is with the Honorable CM, Dr. Pramod Sawant. Will it be wholesale liquor sold? कसे असेल? It won't be wholesale, it will be retail sale of alcohol in packed bottles. आता हांवें ऐकलं त्या प्रमाणे या 3 वाईन शॉप येवपाचे आहा म्हणून. One at a departure, one arrival up, and after the security check, when you're leaving out from here, there will be one more wine shop. This will be more competitive than us. Or even if it is on par with us, still he'll have an advantage over us because he is located at the airport. So people don't have to buy the alcohol and carry it to the airport. They can buy it there and then transport it to wherever they want to go. Wherever they are competitive. It will be competitive. Even if it is not competitive, like convenient for the tourist. So rate, according to your rate could be same. It will be same. Most probably त्यातून same. तुमचा धंदा होईल म्हणजे. बंद वयतलो. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. फॉरेनर हालीं टुरिस्टांचे विजा वापरून गोंयांत येतात. त्यांच्या पासपोर्टांनी फेरफार करतात. किरकोळ प्रकरणांनी स्वताक गुंतवून घेतात. हे सगळे करतात ते भारतात परत येवन बेकायदेशीर कर्तुबा करपा खातीर कोळंगूटचो आमदार मायकल लोबो म्हणटा. सरकारान हे बाबतीत कायदो करून तांकां हद्दपार करपाची गरजय ताणें उक्तायल्या. मंगळार दिसा मिडिया कडेन उलयतना मायकलान गोंयांत वाडत चलिल्ल्या ड्रग्स वेव्हारांचेरय खर भाश्य केलें. ड्रग्स वेव्हारांचे केशींनी जायते फॉरेनर्स आडखल्ले आसात अशें तो म्हणटा. गोंयांत येतल्या वतल्या पर्यटकांचेर खर नदर दवरपाची गरजय ताणें उक्तायली. थळाव्या लोकांनी घोळी वखदांच्या वेव्हारांची म्हायती पुलिसांक दिवपाक जाय असो उलोय तेणें मारला. Because we do not want any foreigners staying in Goa for a long time without valid visa. Now there are a lot of foreigners who come over here just to stay in Goa and do some illegal businesses like drug trade. They destroy their passport and they enter into some small criminal activity and get a FIR registered on them. This is also a modus operandi where they are how they are operating. If you look at the number of cases which have been sent to detention center, highest number you will find is from Kalangut police station. So you have to see, and also it is the job of the media, the print and electronic media, to highlight where the cases are booked of drugs, where the police are acting on overstaying by foreigners. The government should come out with a proper amendment to IPC Act that such FIR should not be registered. They should be put in detention center and sent back to their country. Such type of tourists in Goa, they come as tourists. The purpose of visiting Goa is a tourist, or India is as tourist. They get the visa as tourists and they come here and destroy their passport. And once they destroy their passport, they enter into some criminal activity. Somewhere, small criminal activity where the entire sentence could be either 5 days or 6 days in jail, or they have to pay a fine, that also after 3, 4, 5 years. So the charge sheet, by the time police file the charge sheet, it is 1 year. By the time the court gives here's the final argument and gives order, it is another 4 years. So 5 years they can stay in Goa because there is a FIR filed on them and their passport is a FIR. So we have to understand, the police knows what I am talking about, and this they need to bring to the notice of the Honorable Chief Minister, and they only should come out with the solution of amending the required acts or rules which are in place. पर्राच्यान आमचो खबराकार संदीप कामुलकार. आता घेऊया एक ल्हानसो व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. हुमकळत उरिल्ल्या मागण्यांक घेवन कदंबा ट्रान्सपोर्ट कावन्सिल ड्रायव्हर्स आनी अलायड एम्प्लॉईज असोसिएशनान कॉर्पोरेशनाचो व्यवस्थापी संचालक वेनान्सियो फुर्तादोक निवेदन भेटयलां.
कदंबाच्या कर्मचाऱ्यांक 7व्या वेतन आयोगान केल्ल्या शिफारशीचो लाव अजून मेळूंक नाशिल्ल्याचे आयटकाचो सरचिटणीस क्रिस्तोफर फॉन्सेकान सांगलें. तांचे प्रस्न सोडयले नात जाल्यार कदंबाचे कर्मचारी 13 फेब्रुवारीच्यान धरणे आंदोलन करतले अशी शिटकावणी ताणें दिल्या. मंगळारा कदंबाचे कांय ड्रायव्हर आनी कंडक्टरांनी पणजी निषेध धरणे धरले. एक तर तांकां 7व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींचो लाव मेळूंक ना वा तांकां रेग्युलरायज करूंक ना अशें तेंचें म्हणणें. शिफारशी प्रमाण तांकां तांचो लाव मेळपाक जाय तशेंच तांचे वेतनांतय वाड करून तांकां रेग्युलरायज करपाक जाय अशें तांचें म्हणणें. 2016 जानेवारी 7th पे कमिशन गव्हर्मेंटान स्विकार केल्लो. गव्हर्मेंट कर्मचाऱ्यांक 1 जानेवारी 2016 सावन सगळे बेनिफिट 7th पेचे मेळलेले आहात. कदंबा कामगारांक 10 वर्सां रावची पडटा एक एग्रीमेंट जावपाक आनी तो एग्रीमेंट ह्या सरकारान 4 वर्सां जालीं आजुनूय करूंक ना. त्या एग्रीमेंटा ह्या खातीर जाय कित्याक कामगारांक जे पळय फाटले जे एरियर्स आहा ते फारीक करूंक जाय. आमचो चेअरमॅन बाब कार्लोस अल्मेडा ताका आमी सबार पावटी मेळ्ळ्यात पूण ताणें आमकां आजुनूय मुख्यमंत्री लागीं जी पळय टायम टू टायम आमकां मिटींग घेवपाक जाय आनी प्रश्न मिटोवपाक जाय ते आजुनूय मिटोवंक ना. जरी तर आमचे प्रश्न मिटनात जाल्यार आमी 15 तारीख 13 किंवा 15 तारीख फेब्रुवारीसून आमचें आंदोलन चालू करतले आनी इनडेफिनेट एजिटेशन आमी करतले. तातूंत घडये आमी स्लो डावन करीत, घडये आमी वर्क टू रूल करीत, आमी घडये स्ट्रायक सुद्दां करीत. जे हांगा 5-5 वर्सां काम केल्यात, 5-5 आनी 6, 7, 8 वर्सां सुद्दां काम केल्ले आसात. आमी म्हणटात 2 वर्सां कोण पळय बदली कामगार काम करता तांकां परमनंट करपाक जाय, तांकां परमनंट वळेरीचेर हाडपाक जाय आनी हे आमची सरकारा लेगीत मागणी आहा. आनी सरकारान हाचेर आमी डिसिजन घेतले अशें म्हणून आमकां जेन्ना सांगलां, कदंबा कॉर्पोरेशनान जेन्ना सांगलां आजुनूय तेणी कितलेशे वेकन्सी आहात आनी त्याच बरोबर एक मुद्द्या अनुसार 2 वर्सां जालीं की जालीं आमकां परमनंट करपाक जाय. 7th पेच्या नियमान इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आहा तातूंत 25,500 रुपया मिनिमम कामगाराक बदली ड्रायव्हर आनी कंडक्टराक मेळपाक जाय. पूण आयज मेळटा कितले? आयज मेळटा 15,000 रुपया. दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल. दे आर नॉट पेड ओवर टायम. दे 200 रुपया कितें दिता ट्रिपीक ओवर टायम केल्यार. दॅट इज ऑल्सो नॉट एक्सेप्टेबल टू अस. पणजेच्यान आमचो खबराकार अमर चावरिया. सरकारी खात्याकडल्यान थकबाकीची 95% रक्कम 31 मार्च मेरेन वसूल करून घेतले. वीज मंत्री निलेश काब्रालान परतून एकदा सांगलें. तशेंच जंय इलेक्ट्रीक केबल पावनात त्या सुवातांचेर सोलर एनर्जी दिवपाची तरतूद करतले अशें तो म्हणटा. गव्हर्मेंट एरियाज आनी लोकांचे एरियाज. गव्हर्मेंट एरियाज आमचे म्हाका दिसता आतां कम डावन टू 65 crores. So I plan, as I told, by March 31st, I plan to make it, if not zero, at least recovering almost 95%, which I will do. People's area, जे लोकांचे एरियाज आसा, आता RRC केसीस फायल जाल्ले आसा आनी रेवन्यू रिकवरी रेवन्यू मामलेदार इज ऑलरेडी सेटिंग नोटिसीस. सो आय एम व्हेरी शुअर ऑन माय प्लॅन ऑफ एक्शन जे आसा दे वील गो ऑन. And disconnections are happening, sealing is happening, light is being disconnected. It is part of the process. And I told you, there is now from what originally was told of government of 231 crores, so 352 crores, that has come to 76 crores. So it will take, so each one I'll give the final figure on somewhere in April, which what has been on this date when I made a statement, and as of today what is the state. The CMR's statement to be wrong घेता. आमचे 100% electrified आसा 0.04, 4%. 0.04 is depending. See, 93 houses are not eliminated. Only 93 houses. Where are these people? Where grid is not gone to them. They are very remote in the hamlets. Cooling is not happening. So for that, GADA has already worked out a formula on making these also 100% by putting solar energy in the battery and giving them power. शिरगांवचे खणीर बेकायदेशीर बांदकाम जावंक नाशिल्ल्याचे दिवचलच्या मामलेदारान सांगलां. थळाव्यांनी कागाळ केल्या उपरांत मंगळारा दनपारां खणीचे सुवातेर वचून ताणें पळोवणी केली. थंय बेकायदेशीर काम चालू नाशिल्ल्याचे थळाव्यांनी मान्य केल्ल्याचे मामलेदारान मिडियाक सांगलें. खणीक लागून शिरगांवच्यो बांयो सुक्यो पडल्यात.
थळाव्यांच्या नळांची बिलां फारीक करपाची जबाबदारी कंपन्यांनी घेतलेली, पूण कंपन्यांनी ही बिलां भरप बंद केलां. फाटल्या सोमारा हे खणी वयल्यान मालाची येरादारी सुरू जाल्ली. लोकांनी तिडकीन ट्रक आडावन धरिल्ले. त्या उपरांत परत लोकांनी उपजिल्लोधिकाऱ्याचे कचेरेत नळ बिलांच्या विशयावयल्यान मोर्चा व्हेलो. त्या वेळार हे खणीचेर बेकायदेशीर काम चल्लां अशी कागाळ तेंच्यांनी केल्ली. त्या उपरांत मंगळारा मामलेदार प्रवीण जे पंडितान खण अधिकारी आनी थळाव्या सरपंचाक बरोबर घेवन पळोवणी केली. उदकाच्या विशयावयल्यान बिरेस्तारा उपजिल्लोधिकाऱ्यान जोड बसका आपयल्या. During the inspection, it was observed that no illegal mining or excavation, as alleged by the complainant, was undertaken by Vedanta, and the Vedanta company has purchased around 50,000 tons of iron ore in e-auction, which was conducted by the Directorate of Mines and Geology, Goa. And as per the e-auction conducted by the Directorate of Mines and Geology, Goa, they are transporting the iron ore which was existing on the said site and which was excavated prior to the mining ban. So legally they are transporting the iron ore. So, no activity in respect of cutting of trees undertaken by the mining officials. But as of now, I have directed Vedanta company not to undertake any tree cutting, and they have decided if any cutting of tree will be undertaken in future, they will seek permission from the competent authority. They have agreed major part of the inspection report, that is they have agreed that no illegal mining is undertaken by the Vedanta Private Limited company. पैरा मयेच्यान आमचो खबराकार महेश गोवेकार. परतून घेऊया एक ल्हानसो व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. द टाउन अँड कंट्री प्लॅनिंग डिपार्टमेंटान 70तल्या मेळवली गावात IIT प्रकल्प मंजूर केला. तेच बरोबर केप्या खातीर बस स्टँडाकय मंजुरी दिल्या. तशेंच 16B अंतर्गत 179 अर्ज मंजूर केल्यात. तातूंतले 36 नवे जाल्यार 143 पोन्ने प्रकल्प आसात. प्रकल्पा खातीर विचारात घेतलेले 95% प्लॉट हे 500 स्क्वेअर मिटरात आशिल्ल्याचे TCP मंत्री बाबू कवळेकरान सांगले. IITच्या मुद्द्यावयल्यान तंत्रीक शिक्षण संचालनालयान 70त कायमस्वरुपाचे कॅम्पस उबारपा खातीर 10 लाख स्क्वेअर मिटरांची मागणी केली. 16A जो गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट आसता खास करून ती मिटींग जाल्ली. प्रपोजल फॉर चेंज ऑफ झोन फॉर सेटिंग अप ऑफ परमनंट कॅम्पस ऑफ इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी गोवा ते IT ते केल्ले आसा. दुसरो प्रपोजल फॉर चेंज ऑफ झोन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बस स्टँड जो केप्या 6 जाणां 16A प्रपोजला भितरले 16A गव्हर्मेंटाचे 4 आमी अप्रूव केल्ले आसात आनी 2 आमी एनओसी खातीर पयली एनओसी घेवची आनी मागीर ते घेवं. 16B जे पयलींची मिटींग जाल्ली आमी 8/11/2019 आनी दुसरी आसली ती 23/12/19 जेन्ना कोर्टाचें हें जाल्ले उपरांत आमी कोर्टाचें कसलेंच उल्लंघन न करता जशें आमी तो 16Bच्या अंडर केसी घेतल्यो आनी मीन टायम प्रोसेस स्टार्ट केल्ले म्हळ्यार फॉरेस्टाचे एग्रीकल्चराचे म्हळ्यार प्रोविजनल एप्रुवल किंवा फायनल एप्रुवल अशे कांय केसी घेतली नात. मीन टायम म्हणजे दोनूय बोर्ड मिटींग पयली जाल्ल्यो त्यो फक्त हें घेतलें प्रोसेस स्टार्ट केल्ले की एग्रीकल्चराचो फॉरेस्टाचो रिपोर्ट घेवप. म्हणजे आयच्यो नव्यो काही थोडी घेतल्यो आसात आनी ह्यो पयलींच्यो. पूण त्या पयलींच्यो घेता आसतना जे आमी वेगवेगळ्यो हे आशिल्ल्यो टोटल पयली जे मिटींग आसली ती 8 तारखेचे मिटींगेक टोटल 65 केसी आसल्यो. तितल्यो आमी 48 कन्सिडर केलात, 15 आमी डिफर केलात आनी 2 आमी रिजेक्ट केलात. रिजेक्ट म्हळ्यार फॉरेस्ट एरिया भितर येता ते आमी क्लियर रिजेक्ट केल्ले आसा आनी डिफर जे केल्ले आसतात ते आमचे इरिगेशन कमांड एरिया आसा आनी NDZ आसा नो डेव्हलपमेंट झोन एरिया आसा हे आमी डिफर केल्ले आसा. दुसरी मिटींग आमची जाल्ली 167 मिटींग जी आमची 23/12 जाल्ली. तेज्यो टोटल केसी आसल्यो 112. आमी कन्सिडर केला 95 आनी डिफर केला 17 ज्यो इरिगेशन कमांड एरिया भितरल्यो आनी NDZ भितरल्यो. ह्या मिटींगेक टोटल केसीस 66 आनी तातूंत भितर आउट ऑफ 66 36 आमी कन्सिडर केला, 10 आमी डिफर केलात आनी 20 रिजेक्ट केलात जेणे करून ती फॉरेस्ट एरिया भितर येयली. बिलो 500 95% जे आसा केसी ते बिलो 500 घेतल्यो आसात.
पणजेच्यान आमचे व्हिडिओ पत्रकार अमर चावरिया. साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट प्लॅनिंग कमिशनाची निकतीच मडगांवां बसका जाली. वर्सान एकदा जातले हे बसकेक दक्षिण गोंयच्या आमदारांक निमंत्रण आसताच हे खेपे 88 मदल्या 44 पंचायतींनी आपापले आराखडे सादर केले. खरें तर डीपीसीन दर वर्सा मेळप गरजेचें, पूण बरेच वर्सां उपरांत अंदूची बसका जाल्ल्याचें सीईओ आग्नेल फर्नांडिसान मान्य केलें. आफोवपाक जाय म्हणून विरोधी आमदारांक आफयल्ले. पळयात. Today, South Goa District Planning Committee has fixed a meeting with the stake of all stakeholders. There are all the South Goa MLAs are the permanent invitees, and there are some councillors and 5 of the Jilla Panchayat members. So there was a quorum today, and we have fixed a meeting, and it was successfully held. Out of 88 panchayat, 47 panchayats have responded, and they have submitted their plans. So I will ask the GPART to help me to consolidate these plans, and thereafter I'll forward to the Planning Commission. See, there is no uproar. You see, political people have their political agendas. The agenda of the meeting had to be discussed. Now, who calls the meeting? The chairperson, by way of a notification. He is the Jilla Panchayat Adhyaksh, who is the chairperson of this District Planning Commission. It has got nothing to do with the Jilla Panchayat elections. My fellow colleagues who were there, they wanted to make a political agenda by saying that the Jilla Parishad Adhyaksh has not called for the meeting. So that is up to the Jilla Parishad to call or not to call. He has his own problems that he is saying there are no people. Now we will have to speak to the Honorable CM. I will speak, saying that this is District Planning Commission. It has got nothing to do with Jilla Parishad. And staff from maybe the BDO, from the municipality, maybe one staff or two staff, and from the Jilla Parishad, 3-4 people can come and formulate the scheme to go forward. This is what I will put to CM. And as 15 Planning Commission is now, a new body will be constituted shortly, maybe as per the duration of the Planning Commission. And then the full final plan of what is required for the district, because here there are members of the municipality, members of the panchayat, members of the Jilla Parishad. The entire Jilla Parishad is not the members. There are members in this meeting today. There are some of the members asking what is the term. Some are saying, councillors are asking, saying that my term is this much. How come I have not got a tenure in this committee for my continuing tenure? The notification, they go watch the expectation from this committee is very little. Very little, no expectation. So मुझे एक request है तुमका that DPC पढ़े हाँ, it is they form a plan. Panchayats are told to form a plan. Panchayats don't form a plan. If panchayats don't form a plan, this fellow, the chairman should have taken one meeting and should have made a plan, which he has not done. की DPC एक पॉलिटिकल फार्स सरकार जो करता, एक रिच्युअल जे कंप्लीट करूंक जाय, एक वावर काडटा, तो वावर काडपाक आमी हांगा आयिल्ले अशें सिद्ध जालें. सिद्ध कित्याक जालें? कित्याक हो जो CEO म्हूण आसता, तांचो चीफ एक्झिक्युटीव ऑफिसर, ताणें म्हणलां पयलें की द DPC इज डिफंक्ट म्हणून. तो पयलींच सांगता. सेकंड इज दॅट गव्हर्मेंट हॅज टू गिव देम अलॉट देम स्टाफ, फॉर वीच दे रोट अ लेटर इन 2012. Who was ruling that time? BJP. So this once again fortifies my position that there should be no politics in Jilla Panchayats. Because if there was a person elected who was not a stooge of the ruling party or not a member of the ruling party, he would have fought to devolve powers to the third tier of democracy. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेंकार. आणि आता पळयात न्यूज राऊंड अप. बेतोडे फोंडेच्या श्री गणेश मंदिराचो पयलो वर्सुकी सुवाळो आणि गणेश जयंती विविध धार्मिक आणि सांस्कृतिक कार्यावळी सयत मनयली. कथक, कीर्तन, पालखी, पुराणीक नाटक, घुमट आरत सर्त, पालखी, दिंडी, प्रेम आनंदाची जादवाची कार्यावळ अश्यो भरगच्च कार्यावळी आयोजन समितीन घडोवन हाडल्यो. तेच बरोबर फर्मागुडीच्या गोपाळ गणेश देवस्थानांतय मंगळारा व्हडा उमेदीन गणेश जयंती मनयली. भक्तांनी व्हडा संख्येन हजेरी लावन सुवाळ्याचो लाव घेतलो. उत्सवाक देवस्थानाचो अध्यक्ष आशिल्ल्या मंत्री गोविंद गावडेन हजेरी लायिल्ली. फिट इंडिया मुवमेंटाचो भाग म्हणून विवेकानंद उच्च माध्यमिक विद्यालयान बाळ्ळेर 9 किलोमिटरांची मॅरेथॉन रेस घडोवन हाडली. बाळ्ळीच्यान सुरू जाल्ली ही रेस अडणे कुपवाडे मेरेन वचून परत बाळ्ळी आयली.
29 ऑगस्टाक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन फिट इंडिया मुवमेंट सुरू केला. आसगांव म्हापशीचे ज्ञानप्रसारक मंडळ महाविद्यालयान तांचो वर्सुकी सायन्स एक्सपो मनयलो. महाविद्यालयाचे विद्यार्थ्यांनी तो घडोवन हाडलो. सायन्स एक्सपो मनोवपाचें हें 3रे वर्स. भुरग्यांनीच फुडाकार घेवन ही संकल्पना प्रभावीपणान राबोवपाक सुरवात केल्ल्याचें कॉलेजीचो प्रिन्सिपल दोतोर आरोलकरान सांगलें. गोवा कस्टमान मंगळारा वास्को इंटरनॅशनल कस्टम डे मनयलो. कस्टम कर्मचाऱ्यांच्या वावराची दखल घेत ह्या निमतान जायत्या कस्टम कर्मचाऱ्यांचो भोवमान केलो. आमचे खबराकार बाळ्ळीच्यान रमेश नायक रावत, मडगांवच्यान संदीप तुयेंकार, म्हापशेच्यान संदीप कामोलकार आणि फोंडेच्यान कृष्णा नायक. आनी इतल्यान आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. तर मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.